मायमगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत वीज खंडीत जावपात पडला भर. दर एका वाठारांत रातच्यो बत्ती गुल. पूण बिलां मात ऑन टायम. स्मार्ट मिटराक लागून गोंयकारांच्या कपलार आटयो. हो प्रश्न जातलो सुटावो? आतां लोकांची एकूच आस. दिवचल सारमानशेर पावसाळ्यांत खण येरादारी चल्ल्या नेटान. थळाव्यांच्या जिवाक व्हड धोको. दुल्लान चेपल्यांत लोकांची नाकां. आतां जायना आनीक सोंसपाक. ट्रक आडावन थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. आतां खण कंपनीचे कांय लोकांचे जैत. सारमानशेकारांची नदर तिगून. कोणाक बांदला पब्लीक टॉयलेट? टांकयो जाल्यात ओव्हरफ्लो. अजूनय संबंधिताची आड नदर. लोकांक मेळना प्रवेश. टॉयलेटीक मारला कुलूप. खंय गेली सरकारी सुविधा? काणकोणकारांनी मागली जाप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पावसाळ्यांत खण येरादारी बेगोबेग थांबोवपाची मागणी करून थळाव्यांनी खण येरादारी ट्रक आडयिल्ल्यान आयज दिवचल सारमानस वाठारांत तणाव निर्माण जालो. सरकारान तांच्या बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ल्या मागण्यांचेर आडनदर करून खण वाठारांत रावपी लोकांचेर परिणाम जावपी हुस्को सोडोवपाक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप आंदोलकांनी केला. दिवचल सारमानस वाठारांत लोकांक खण येरादारीक लागून बरेच त्रास सोंसचे पडटात. सेगीतपणान जाल्लो धुल्ल लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण करता. हाका लागून पावसाळ्यांत खण ट्रकांची येरादारी थांबोवपाची अशी मागणी करून सारमानसांतल्या लोकांनी आयज खण येरादारी आडायली. परत परत आवाहन करून लेगीत सरकारान तांच्या बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ल्या मागण्यांक आड नदर केल्या. खंय पावसान पयलींचो बंद आमकां पावसान ट्रान्सपोर्ट नाका. बंद म्हणजे बंद. कांयच फायदो ना. वयल्यान आमकां हें केलें आमकां घरांत सगळो धुतलो काय सगळ्या आतां त्रास देवाक कशें जगपाचें. ते पंचायतीन कितें केलें? पंचायतीन कितें पंचायतीन तें पंचायत तो म्हणलो खंय कितें हांगा कांयच आमकां म्हणटा कोण म्हाका हुमाकान तूं आमचो मरे घट दवर नाका. तूं उलयता तूं हांगा आसलो मरे जालो मरे खबर आहा मरे पावसान बंद आसतालो काय ना तेजें उत्तर म्हाका सांग. हो म्हाका घट धरून हें करता. ग्रामसभेन थांगा वयतलो. हय खंय घेता सांगलें तांकां ग्रामसभेन सांगलें तांकां तुमचो ट्रान्सपोर्ट बंद करा म्हणून. पावसान बंद ट्रान्सपोर्ट पावसान नाका आमकां इतलें. खण येरादारी सतत चलत आशिल्ल्यान पावसाच्या दिसांनी रस्ते असुरक्षीत जाल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक चलत वचप्यांक आनी शाळेंतल्या भुरग्यांक हांचे वायट परिणाम सोंसचे पडटात. ट्रक येरादारींतल्यान दिसपट्ट्या जिणेंत आडमेळी येतात आनी रस्त्याचें लुकसाण जाता असोय दावो तांणी केला. तांची मागणी पुराय जाय मेरेन तांचें आंदोलनां चालूच उरतली अशी शिटकावणी निदर्शकांनी केल्या. आयज 2 वर्सां जाली बेधुंद मायनिंग हांगा चालू जाल्लेलें आसा. कोणाचेच तेंचेर कंट्रोल ना. हेजें एक तंतोतंत उदाहरण म्हणजे आमी 1 जानेवारी 2026 डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केल्ले, मामलेदाराक लेटर केल्ले. तेज्या अनुसंधानान एक आमचो पोल्युशन बोर्डान 5 म्हयन्यांनी 2 तारखेक मॉनिटरींग दवरलें हांगासर. 2 जुनाक मॉनिटरींग दवरलें आनी ते दिसा रातचे 10 ते सकाळचे 6 पर्यंत म्हणून ते 10 लोक येयले जाल्यार हांगा सगळें सामसूम कांयच हांगासर चालू नासलें मायनिंग. जाल्यार ते सांग कितें पोल्युशनाचें तांकां कळटलें. त्या मशिनान कितें कॅप्चर करतले कांयच ना. म्हणून असली ही पोल्युशन बोर्ड जावं डायरेक्टर ऑफ मायन्स जावं गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जावं आमच्या गव्हर्मेंटानूय दोळ्यार पट्टी बांदलेली आसा आनी पोल्युशन बोर्डान तर सगळ्यांनीच हांगा पट्टी बांदलेली आसा. आनी आमी मरता हांगा सारमानशेरे लोक. हांगा सारमानशेर लोक जी आमची बायलां भुरग्यांक सकाळच्या स्कुलांक पावंक वयता तांकां हांगा रेबेनसून वयचें पडटा. 6 फावटी जाता तेंच्यो हाडा पावा परत हाडूंक वचप सगळ्यो गोश्टी येवंक वचूंक तांकां त्रास जाता त्या हेका पावसान. तेका लागून आमचो आयज असो डिमांड आसा की सारमानशेर लोकांचो खंयच्यानी आमकां हांगा आनी पावसान रेनी सिजन म्हणटा ते ट्रान्सपोर्ट नाका. आमकां वयचें पडटा सगळें धूल तेंची भुरग्यांचे स्कुलाचे ड्रेसाचे सुद्दां सगळे वता ते सगळे तांबडे. सांजे ट्युशनाक सुद्दां घेवन वयताना आमकां त्रास जाता. तुम्ही आता कितें मागणी कितें? आमची मागणी फक्त आमकां नाका ते ट्रक चालू आमकां बंद करचे म्हणून. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.
काणकोण चावडेर मार्केटात आशिल्ल्या टॉयलेटीची अवतिकाय जाल्या. आदी ह्या स्टॉपाचेर बसी थांबताल्यो. सुवातेर बांदिल्ल्या टॉयलेटीच्यो टाकयो भरल्यात. पूण संबंधितांनी अजूनय ती रिती करूंक नाशिल्ल्यान टॉयलेटीक कुलूप लावचें पडलां. लोकांक ह्या समस्येचो भोव त्रास जाता. सिवेज लोकांच्या दारांनी पावता. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते काणकोण चावडेर आसात आनी हो चावडेचो बाजार आसा आनी ह्या बाजाराक बस्यो थांबताल्यो पूण आतां बस स्टँड पयल्यान केल्ल्या कारणान आज बस्यो हांगा कमी जावता. तरी पूण येतना बसी थांबता. हांगा स्टँड आसा, रिक्षा स्टँड आसा, टॅक्सी स्टँड आसा, मोटरसायकल पायलट स्टँड आसा आनी हेंचे खातीर हेंकां बऱ्या पडचें म्हणून आज एक सुलभ टॉयलेट जो आसा हो फाटल्यान बांदलो. पूण आज ह्या टॉयलेटांक सद्याक लॉक मारले कडेन आसा आनी लॉक मारपाचें कारण म्हणलें जाल्यार ही जी ह्या सुलभ टॉयलेटाची जी टँक आसा, सिवेज टँक आसा, ही सद्याक फूल जाले कडेन आसा आनी ती आजुनी खाली केली ना आनी हेजे खातीर आज ही बंद आसा. आनी ही फूल जातकीर सगळी जे सिवेज आसा हे सायडीच्यान लोकां जी शॉपां आसा त्या शॉपान येता आनी लोकांक त्रास जाले. हांगा खूब वास जो आसा ह्या हेजे येता. आज स्थानीक लोक जे आसात हेंचे कडेन आज आमी विचारून घेवया की ह्या टॉयलेटीचो तुमकां कितें त्रास आसा, तुमकां कित्याक बंद आसा आनी तुमकां कितें फेस करूंक पडटा हे आज आमी त्या लोकां कडच्यान विचारून घेया. सरकारान दिल्ल्या साधन सुविधांचो उपेग जाता तरी वय काय असोच सगळो पयसो टॉयलेटीन वयतलो? सुविधा दिली म्हण जाली, ताची देखरेख कोणी करप? टॉयलेटीची सुविधा लोकांक दिवनय वापरूंक मेळनाशिल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायल्या. हाचेर संबंधितांनी खर दखल घेवपाची मागणी लोकांनी केल्या. कितें दिसता तुमकां त्रास जायना? त्रास जायनाच न्ही, जाता पूण गेल्ले 1 वर्स जालें ते बांदून कांयच उपयोग ना तेजो. मेन म्हळ्यार ती लिकेज आहा पयलीं फर्स्ट थींग म्हळ्यार. आनी तो जेन्ना पावस पडलो की सगळें उदक येतरी तितल्यान भायर घाण भायर सरता. आमकां सगळ्यांक त्रास जाल्लो आहा आनी तेजी कॅरूय सारकी घेयना, कळना. मेंटेनन्सूय सारकी ना तेजी सांगपाक म्हळ्यार. आनी निवळसाण ना मेन म्हळ्यार. आनी येतल्या वयतल्या तर त्रास जावंक लागला. 2-3 दीस जाले बंद जाता गेली. जायते बायले येता आनी आमकां विचारताय बाबा कितें जालें, प्रॉब्लेम काय म्हणून. मेन म्हळ्यार आमी दादली खंय वचून भायर मुतों शकता पूण बायलां प्रॉब्लेम आहा न्ही, तो सॉल्व करपाक लागून एक ₹10 खर्च करून बांदला तरी तेजो कांयच उपयोग जायना. सो म्हणलें ओके, हे चालू जावपा जाय आनी इवन शॉपवाल्यांक बऱ्या पडना. शॉपवाल्यांक तर आमकां खूब त्रास करता आनी मेन म्हळ्यार कितें आमकां शॉपवाल्या तेमी रेट तरी एक दिसा 10 रुपये दवरले न्ही तर 4-5 पाटी वचपा म्हण उरता. पूण ते आमकां दिवसा 10 रुपये गेले जाल्यार आमचे परवडना. कित्याक एक मनशा फाटल्यान तर दिसा 10-50 रुपये गेले, बरोबर का न्ही. तेजे परत ते 10 रुपये दवरले जाल्यार 3 पाटी 4 पाटी फक्त मुतपा कारणाक वयतली न्ही आमी. शॉपवाले फक्त मुतपा कारणाक वयतले आनी दुसऱ्या कारणाक काय वचपाना. नाजाल्यार खंय मेळत थिंग फाटल्यान वचून पळय संजय बाबाल दुकान आहा ते सायडीच्यान वचून मुतताय. थिंग सगळी घाण करून दवरताय. नळ आमी उदक व्हांवन हाडपा वयताय, थिंग उदकांतल्यान वयच पडटा. रुपये खर्चून हो चावडेर बांदलो, काणकोण म्युन्सिपाल्टीन बांदून दिल्लो हो आनी मेंटेन बाय सुलभ शौचालय इंटरनॅशनल करपाचो. पयशे घेता ते उतल्यान चडच पयशे घेता जितले घेवपा जाय आसले पळय. लोक जे मुतपा वचपा जाल्यार 5 रुपये घेवपाचे वाडीव दरान ते घेता तो वेगळो विशय धरया. पूण तेमगे मेंटेनन्स जे म्हणून म्युन्सिपाल्टीन मेंटेनन्स करपाक दिले पळय ते मेंटेनन्स सगळे जायन तेमचे. उतल्यान तेमगे टाकी ज्यो आसा ओवरफ्लो जाता. फाटल्यान सावन जे ओवरफ्लो जाल्ले टाकीचे तुमी आतां पळयला आसतले तितूंतल्यान सगळे जे घाण उदक उरता तें सगळें भायर पडटा आनी तितूंतल्यान सगळीं दुकानां फाटल्यान दुकानां आसा. त्या दुकानवारांक त्रास. खंयच्यान चलत जे लोक वयता पळय तेंचे पांया मुळा ते सगळें सांड उदक पडटा, घाणीचें उदक पडटा आनी ते सगळे आपल्या घरा कडेन मेरेन सुद्दां घेवन वयता. म्युन्सिपाल्टीक आमी सांगले ह्या संबंदांतले अरे ओवरफ्लो जावपाचें एकच काम आसलां. 19 ऑगस्टाक 2025 अजून 1 वर्स जावचें आसा. 1 वर्स जावचे पयलीं आतां ही टाकी आतां 63 लाख खर्चून बांदले सुलभ शौचालय. कमीत कमी 5-6 खेप तर बंदच पडले आसा ह्या 11 म्हयन्यात. आनी लोक येवन वतात. लोकांक खबर ना, तांचे दार बंद आसा. दार बंद आसा म्हणजे लोकांक दिसता की उदकें आसतलें म्हणून. पयलीं उदकेंच ना म्हणून जाता बांदगड कितें अशें करून तर हें जाल्यार ते फायदो कितें, लोकांक फायदो ना. आनी आमी म्युन्सिपाल्टी कडेन लेटरूय केल्लें जे आमचे स्थानीक लोक आसा त्या स्थानीक लोकांक तरी ह्या भितर आमकां सुविधा मेळची, फुकट सुविधा मेळची. कारण डायबिटीसाचे लोक आसा, आमगे पायलट लोक आसा, आमचे व्यापारी लोक आसा, जाल्यार आमकां ही सुविधा मेळत ना. पूण आमी ह्या घाणींतली मात्र सुविधा आमकां घेवची पडटा. घाणींतल्यान आमकां वयची पडटा. म्युन्सिपाल्टीन आमकां हें करून फायदो केला, उतल्यान लोक नुकसाण केलें आसा. फाल्यां मलेरिया जावपाक शकता ह्या घाण उदका लागून, डेंग्यू जावपाक शकता. हेच्या पयलीं आमच्या ह्या शेजाऱ्याचे दुसऱ्या दुकानांतले एकल्या भुरग्याक डेंग्यू जाल्लो. अशें करून घाण उदक जाता सगळें सोडपाक लागले. थंय
जळारात ताती घालतली आनी तुला मलेरिया डेंगू जातले. मेळ्ळा तुमकां? ना टॉयलेट बंद आहा तेका लागून हांव भायर सरना. हय. किती त्रास जाता टॉयलेट ना जाल्यार? पूण इतले लाखांचो बांदले कडेन आसा कितलीशे? काम आयिल्लो हांगा पूण टॉयलेट बंद आहा कितें करतलें? आतां तूं खंय कितले पयस वचून येयलो? आतां मातशें सायडीन वचून येयलो आमकां. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दंड आनी चड वीज बिलांक तोंड दिवपी वीज गिरायकांक सुटका दिवची अशें गोंय वाजिण्य आनी उद्देग मंडळान राज्य सरकाराक उलो मारला. GCCआयन दंड नासतना जोडिल्ल्या भाराच्या नियमितीकरणा खातीर 6 म्हयन्याची मुजत मागल्या आनी गिरायकांक चड जागृताय मेळची म्हणून KVAH आधारीत बिलिंग अंमलबजावणी स्थगीत करपाची विनवणी केल्या. KVAH आधारीत वीज बिलिंग चालीक लावपा विशीं GCCआयन हुस्को उक्तायला आनी जायत्या गिरायकांक नव्या बिलिंग पद्दती विशीं फावो ती जागृताय नासतना वीज बिलांत व्हड प्रमाणात वाड जाल्या असो आरोप केला. खर अंमलबजावणी 6 म्हयन्यां खातीर स्थगीत करपाची मागणी चेंबरान केल्या आनी वीज घटाक वेवस्थापन, उर्जा कार्यक्षमताय आनी चड बिलां टाळपा खातीर उपाय येवजणे विशीं व्हड प्रमाणात जागृताय मोहीम सुरू करपाचो उलो मारला. वाडट्या खर्चाक लागून आनी संवसारीक आर्थीक आव्हानाक लागून घरगुती आनी उद्देग धंद्याक पयलींच आर्थीक दबाव येता अशें GCCI अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांणी सांगलें. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारा सयत सरकारान हस्तक्षेप करून गिरायकांक सुटका दिवची अशें आवाहन तिणें केलां. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. रातच्या वेळार परत परत वीज खंडीत जाल्ल्यान आनी उण्या प्रवाहाची पुरवणे विशीं कुर्टी, खांडेपार, नागा मशिदी वाठारांतल्या लोकांनी वीज खात्याच्या एक मेळून हुस्को उक्तायलो. दर दिसा रातच्या वेळार ही समस्या जाता हाचेर दखल घेवपाची मागणी लोकांनी केल्या. थळावो प्रतिनिधी इरफान हाच्या फुडारपणा खाला थंयचे थळावे सहाय्यक अभियंत्याक वचून मेळ्ळे. वाठारांत ओव्हरलोड ट्रान्सफॉर्मराक लागून वीज समस्यांचो सामना करचो पडला. हे बसकेत AE सुदन कुंकळीकरान ह्या सप्तका भितर नवो ट्रान्सफॉर्मर बसयतले अशें थंयच्या लोकांक आश्वासन दिलें. हे स्थापनेक लागून भार उणो करपाक आनी थंयच्या लोकांक वीज समस्या सोडोवपाक मजत जातली अशेंय तांणी सांगलें. थळाव्यांनी ह्या आश्वासनाक येवकार दिला आनी बेगीनूच हो प्रश्न कायमचो सुटावो जातलो अशी आस्त बाळगितात. पूण प्रश्न सुटावो जातलो काय ना हें मात वेळच सांगतलो. की त्यांच्या वाठारांत रातची लायट वता जवळपास 11 वरांचेर आनी खास करून फ्रायडे त्यांचो जेन्ना नमाज आसता त्या वेळारूय लायट वता. म्हणटकीर ते 2-3 तेंच्यांनी हांगा कंप्लेन फायल केल्ली, रिपोर्ट केल्ले तेच्या बद्दल. सो आनी आज आमी आयले हांगा एक्झिक्युटीव इंजिनियराक मेळून वास्तवीक कितें प्रॉब्लम आसा हो जाणून घेवपाक. तर ताणें आमकां एक्झिक्युटीव इंजिनियर सुदन कुंकळकरान सांगलां की थंय जो फिडर आसा तो फिडर ओवरलोड जाला आनी तो लोड आतां डायवर्ट करपाक आनीक फिडर तांच्यांनी घातला आनी तो खंय येता ते 7 दिसां भितर एक्टिवेट जातलो फिडर. आनी तो जाल्या नंतर तांचो जो कितें प्रॉब्लम आज ते फेस करता लायट वचपाचो तो तांचो प्रॉब्लम तो जातलो, सॉल्व जातलो अशें आश्वासन आमकां सुदनान एक्झिक्युटीव इंजिनियरान दिल्लें आसा. पावसान तर अशीच तुमी जाणा खंय झाड पडले की लायट वता आनी पावसा पयलींच तेंचे लायट वचपाक लागला म्हणून ते मातशे तांकां प्रॉब्लम जावपाक लागला. तांचे अंडरग्राउंड ना अंडरग्राउंड खंय विलेजीन खंय आतां स्टार्ट केला. सुदन सांगतालो विलेज एरियेन तें कंप्लीट जालां. सो हांवें ताका आनी एक प्रश्न केल्लो की म्युन्सिपाल्टी एरियेन हें केन्ना काम जातलें. जाल्यार म्युन्सिपाल्टी एरियेन खंय अंडरग्राउंड केबलींग 11 kVचें जाल्लें आसा, LT जाल्लें ना. तें जावपाक आनी 2 वर्सां खंय आमकां वाट पळोवची पडटली. कित्याक फोंडेचे ते म्हणटा तांणी निमित्त सांगलां की फोंडेचे रस्ते खंय हॉटमिक्स केल्ल्या कारणान ते फुडें काम करूंक शकना. तर म्हाका दिसता सरकाराचें योग्य प्लॅनिंग आसपाक जाय की रस्ते हॉटमिक्स करच्या पयलीं हे अंडरग्राउंड केबलींग पूर्ण करपाक जाय आसलें.
अंडरग्राऊंड केबलिंग जाल्यार आतां 2-3 वर्सां जालीं दिसता. रस्ते हॉटमिक्स केल्या 7-8 म्हयन्यां पयलीं. सो हातूंतल्यान दिसून येता की ह्या ज्या सरकाराची कामां चल्ल्या ही अनप्लॅन्ड मॅनरान चल्ल्या. प्लॅनिंग कांय ना. म्हणजे की रस्तो हॉटमिक्स करप, तो रस्तो खणप, नाजाल्यार आतां रस्तो हॉटमिक्स केला हे निमता खातीर हें काम रेंगाळप. आज आमी स्मार्ट मिटराचेर उलयता. स्मार्ट मिटरा पयलीं आमी सरकाराक आव्हान करता की स्मार्ट मिटर तुमी जो बसोवंक जो आज लोकांक त्रास करपाक, लोकांच्या तकलेर जे स्मार्ट मिटर मारपाक फुडें सरले, तेज्या पयलीं हे पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते जाग्यार घालात. ते पयलीं स्मार्ट करात सगळें, म्हणजे लोकांक त्रास न जाता अनडिस्टर्बटेड लायट मेळटली. ते केल्या नंतर तुमी करात. पूण आज लोक जाणा तुमी आज ते पॉज दवरलेले आसा, थांबयलां. पूण थांबयलां हें कित्याक? लोकांनी बोबो मारल्यो, लोकांनी आंदोलनां केलीं, निवडणूक तोंडा मुखार आसा. मे बी आमकां अशें दिसता की फक्त निवडणुकेचे मतां पळोवन तेंच्यांनी हें थांबयलां. आमी आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयला कित्याक आमचे नागामतीज वाठारांत आतां आमकां ह्या दिसांनी खूब प्रॉब्लम जावपाक लागला. रेनी सिजन येवपाचेच पयलीं आमकां इतलो प्रॉब्लम जाता की सांगूंक ना जाणा की रातचे 11, 10:30 म्हणल्यार आमची लायट रातची वयतात आनी एवरी टायम 12 नंतरूच लायट येता. आमकां नागामतीजान इतलो प्रॉब्लम आहा लायटीचो की खूब प्रॉब्लम. हे आज सगळे आमचे जमला ते सगळे एक एरिया वायज आमचे नागामतीचे लोक जमला एक हेचे बिल्डिंगाचे. तर तेच कंप्लेन घेवपाक की आमकां नागामतीजान खूब प्रॉब्लम जाता म्हणून लायटी कारण. हय, आतां आमी कितें केलां, आतां सरा कडेन उलयलां. सरा कडेन उलोवन सराक जे आसा आमी कंप्लेन आसा न्ही ते कंप्लेन दिलां आमी. तर सरान तेजेर आपूण हें करतले म्हणून सांगला, तेजेर एक्शन घेतलो म्हणून. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नैऋत्य पावसाळो गोंयांत पावलो तरी पावस उणोच उरला. ह्या हंगामात राज्यांत सामान्या परस 59% उणो पावस पडला आनी तापमान अजूनय 700 परस चड आसा. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण पावसाळो आनीक फुडें वचपा खातीर परिस्थिती अनुकूल आसा. पूण फुडल्या सप्तकांत गोंयांत फक्त हळुवार ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान फुडल्या 7 दिसांत राज्या खातीर पावसाची कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. अदमासा प्रमाण तापमानाच्या पद्दतीन व्हडलोसो बदल जावंक ना. चडांत चड तापमान 32 ते 34 डिग्री सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. हंगामी पावसाचे आंकडे सामान्य परस उणे आसात. 1 जून सावन गोंयांत हंगामी सरासरी परस सुमार 59% उणो पावस पडला आनी आतां मेरेन पावसाची मंद प्रगती स्पश्ट जाता. अजूनय गोंयांत पावस ना. हलक्या पावसाची शक्यताय. उष्ण आनी दमट परिस्थिती कायम. कसलोच अलर्ट दिवंक ना. बुधवारचे तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगास.